उटंगराच्या पावसाक लागून राज्यात रस्ते, झाडां तशेंच पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडत आसा। बुधवारा राती फोंडे केरीच्या अमरखाणे वाठारांत संरक्षण वणटी सयत सुमार 20 मीटर रस्तो कोसळ्ळो। ही घडणूक रातच्या वेळार घडिल्ल्यान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना, मात रस्तो कोसळिल्ल्यान हे वटेन येरादारी करपी थळाव्यांक धोको निर्माण जाला। दुसरे वटेन दिवचलच्या जोगीवाडो वाठारांत रंजना लाड हे बायलेच्या घराचेर जांभळीचे झाड कोसळ्ळे। घरात कोण नाशिल्ल्यान मोठी आपत्ती टळ्ळी। बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळयतकीच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून घरातले सामान भायर काडले। तशेंच 2 दीस पयलीं फातोड्डेच्या मार्ले वाठारांत एका बंगल्या कुशीची संरक्षण वणत कोसळिल्ली। वणत कोसळिल्ल्यान रायेशा चेंबर्सच्या 4 फ्लॅटांचे बरेच लुकसाण जाले, मात बिरेस्तारा ह्याच बंगल्या कुशीची आनीक एक संरक्षण वणत कोसळून बरेच लुकसाण जालां। अनमोड घाटांतल्या दूधसागर देवळाच्या वाठारांत बिरेस्तारा सकाळीं पालसण कोसळिल्ले। ताका लागून मोले ते बेळगांव राष्ट्रीय महामार्ग येरादारी खातीर बंद दवरिल्लो, मात आतां हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केला। पावसाक लागून साश्ट मालांत जायतीं शेतां उदकापोना गेल्या। उदक साठून उरिल्ल्यान शेतांची अक्षरशः नाशाडी जाल्या। नवे भात लायिल्ले ते कुशिल्ल्यान शेतकार सध्या संकश्टांत सांपडल्यात। सध्या मी असा अमरखाणे केरी म्हणटा थंय हांगा काल राती हांगा जो साखव जो आसा अमरखाणे रस्त्यार हो साखव अर्दो अदीक कोसळ्ळा। समज सुमार 15 ते 20 मिटरांचो हो साखव हो कोसळ्ळा। सुदैवान जिवीत हानी म्हणजे जिवीत हानी कांय जावंक ना। काल दनपार पासून हांगा हो जो रस्तो आशिल्लो साकवा वयलो एका भेगो गेल्ल्यो तोडो गेल्ल्यो शाळेच्या भुरग्यांनी थळाव्यांक हांगा जाणटेल्यांक सांगलेलें, पूण कांय उपाय करूंक मेळनासतना पावसाच्या नेटान उदकाच्या झोतान हो जवळ जवळ 20 मिटराचो साखव अर्दो कोसळ्ळेलो आसा। उरला तो भाग जो आसा तेकाय वेरो गेल्ल्यो आसा, तोवूय खंयच्या खिणाक कोसळपाची शक्यता आसा। हे आमच्या घराचेर काल झाड पडलेलें राती, आमी नासली कोण घरान, म्हाजो चेडो आसलो मामागे, हांव कामाक गेल्लें। मागीर 7:30 म्हाका फोन येयलो तुमच्या घरात झाड पडला म्हणून। सगळे मोडून पडले, सगळे पत्रे बित्रे सगळे फुटले। आतां 1.5 लाख वयर सगळो लॉस जालेलो, सगळे फुटून सगळे हे जालेलो हाडचेरो। म्हणजे झाड पडल्या तेन्ना घरान तुमी कोण नासले, आमी घरान कोण नासले, चेडो बिडो कोण नासलो आमी घरान। हांव कामाक गेल्लें, 7:30 सुमार म्हाका सारको फोन येयलो की तुमच्या घराचेर झाड पडला म्हणून। घरान येवन पळय जाल्यार सगळे फुटलेले आसा। रायस चेंबर सेम थिंगा इन्सिडेंट एक सायडीन जाल्लें, लॅटरल सायडीन तें कॉलेप्स जाल्लें। आतां तें बॅक सायडीन तेका हायट आहा भरपूर, तो रिटेनिंग वॉल कितें म्हणटा तेणी तो वॉल कॉलेप्स जाल्लो आहा आनी ते सेम फ्लॅट ते एंगलाचे फ्लॅट आसले तेजेर पडला। आनी एक व्हडलें झाड जांभळीचें तें टॉपारसान रेस्ट जावन आहा, तें इस्टेबल ना एक्चुली। पोंदाच्यान हें जाल्लें आहा, तें कोसळ्ळां आहा म्हणटा स्लोपाचें आहा तें फ्री आहा, सो तेका स्पेशल हे नाजाल्यार कातरले जाल्यार आनी दुसरे फ्लॅटाचे पडटा ते, कित्याक तें मोठें आहा, डॅमेज जातलें, भरपूर रिस्क आहा तेका। सो तेका स्पेशल क्रेन जाय, क्रेन न्ही जाल्यार जेसीबी मशीन कितें करूंक पडटलें, कित्याक त्या वदोन वे बरी येना, येवपाकूय बरे प्रॉब्लेम आहा ते सायडीन, कित्याक हो दोंगर हें स्लोपी। आमी मोल्या चॅकपोस्ट हांगा आसा, सकाळी लँडस्लायड जाल्ली अनमोड आनी दोनी सायडीच्यान रस्तो बंद आसलेलो। लँडस्लायड जाल्ली हांगा विल्लोड रोडावन ती क्लियर केल्ली आहा, विल्लोडरान जेसीबी 2 मशीन लावन ते रस्तो क्लियर केल्ले आहा। ती काडटा म्हणसर दूधसागराच्या वयर एक बारीकशी लँडस्लायड जाली आनी परत ब्लॉक जालें। फाटल्या 8 दिसां साकून सततधार पडपी पावसाक लागून सालसेत तालुक्यांतल्या भात शेती पिकाची मोठी नुकसाणी जाल्ली आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे जवळ जवळ 150 हेक्टर भात शेती ही उदकाच्या पोनाक आसा आनीक हातूंत मोठ्या प्रमाणात उदक भरिल्लें आसा, ताका लागून ताची नासाडी जाल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।